नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया गाजराचो हालवो। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा 4 मोठे गाजर बरे उदकान धुवन ताची ती साली काडून घेतल्या आनी तांकां अशें बरें किसून घेतला। आतां तुमकां जर हलव्याचो क्वॉन्टिटी चड जाय जाल्यार तुमी हांगा गाजर चड वापरात। आतां हांकां आमी काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत कायल गरम करून तातूंत हांव हांगा 2 मोठे चमचे देसी घी घेता, म्हणल्यार गांवठी तूप। हे घातले म्हणटकूच एक वेगळीच चव येता। तर ते अशें घालून ते आमी किसून घेतलेले गाजर तातूंत घालून घेवया। सवका अशें घालून घेता। आतां हे आमी एक 4 ते 5 मिनटाक लागून तुपान बरे पैकी भाजून घेवया। हांवें हांगा फ्लेम लो केल्या। हे अशें बरें भाजून जालें म्हणटकच तातूंत 2 मोठे कप दूद घालून घेवया। मिक्स करून घेता, अशें बरें धवळून घेता। अशें बरें धवळून जालें म्हणटकच ताजेर धाकणें धांपून हें आमकां एक 15 ते 20 मिनटां खातीर बरें शिजोवन घेवपाक जाय। 15 मिनटां उपरांत पळयात तो गाजर असो बरो शिजला, पण तातूंतलें तें दूद आसा तें आमकां आटोवन घेवपाक जाय। पण ताज्या पयलीं आमी तातूंत थोडी साकर घालून घेवया। हांगा तुमकां जितली गोड जाय तितली तुमी साकर वापरात। धवळून घेता, अशी बरी मिक्स करून ती साकर आमकां बरी विरगळोवन घेवपाक जाय। ताज्या उपरांत तातूंत घालता अर्दो चमचो वेलचीचो पिठो, 1 मोठो चमचो घालता मिल्क पावडर, हो ऑप्शनल आसा, बट घातल्यार चव आनी बरी वाडटा। 1 मोठो चमचो घालया देसी घी, मिक्स करून घेता, अशें बरें धवळून घेवया। सगळें अशें बरें मिक्स करून ताजेर धाकणें धांपून घेवया आनी तातूंतलें तें दूद आट्टा म्हणल्यार आमकां हें बरें शिजोवन घेवपाक जाय। आनी हो पळया आमचो गाजराचो हलवो शिजोवन तयार जाल्लो आसा। आतां तातूंत थोडे ड्रायफ्रूट्स घालून घेवया। हांवें हांगा काजू आनी बदाम कापून घेतल्या, ते घालून घेतला। मिक्स करून घेता। पळया तातूंतलें तें दूद अशें बरें आटोवन घेतला आनी अशे तरेन तुमचो गाजराचो हालवो खावपाक तयार जाल्लो आसा। ही रेसिपी तुमी एकदां मुद्दम ट्राय करून पळयात। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।